पळयात म्हजे भयणीनो आनी भावनो, जेजूचो अणभव आमी घेतलो की ना, जेजूक आमी आजीर जालीं की ना, ताची गोठाय आमकां मेळटा. आमी कितलीं जाणां मिसाक येता, देवस्पण करता, पूण आमचें जिवीत बदलोंक ना, जेजू सारकें जावंक ना. कित्याक लागून? कित्याक लागून आमी आमच्या मनांत हें हाडूंक जाय की हांव फकत एक धाकटुलो किरकोळ खेरीत सांदो जेजूचे कुडींतलो, आनी तो तर हें सगळें बरेंपण करता जाल्यार हांवें तें करूंक जाय न्ही. जशे भशेन म्हजे कुडीचे सांदे सगळें बरेंपण करता, तेच भशेन सगळ्यांनी आमी बरेंपण दाखोवंक जाय. हें मनांत हाडया आमी. आनी आमी करपाची गरज ना. आमचे भितर जेजू आसा, ताका चिटकोन आमी कितेंय केलें की ना, रोखडेंच बरें जाता. आतां हांव तुमकां एक सांगता, हे आमचे ब्रदर थंयसर आसताले तेन्ना येद्दे व्हडले घाये, ते थंयसर पडोन आसताले, किडे आसताले, तांकां हाडले की ना, साफ करताले ते, आनी मातशें साफ करून थोडें वखद घालताले आनी मिलाग्री ते थंयसर पळयताले. कशे भशेन हे घाये पेकोन येताले. दोतोरां कडेन जायना, पूण तांचे कडेन सादेपणान ते करून, कित्याक तातूंत जेजू आसलेलो. आनी आमी तेच भशेन करीत तर तुमी पळयतल्यात कितल्यो मिलाग्री आमी अणभवतल्या, आनी दुसरीं आमचे बरोबर जी येतात तीं अणभवतलीं. हें आमी आयज मागया. देवान आमचे सगळे हे भशेन आमची धारून जालेलीं काळजां उक्तीं करून ताच्या मोगान तीं भरलेलीं आसा. फकत तो मोग व्हांवूंक जाय आनी आमी सगळें ताका समर्पण दिवया. तो सगळें बाकीचें करतलो. आमकां कसलीच भिरांत ना. तरी हे भशेन आमी करूंक जेजू आमकां पाठयता. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया, आनी जाता तितलें आमचें जिवीत जेजू सोबें आसा तें जेजू सोबें आमी जियोया. आमचे सोबें न्हय, आपलेपणांत न्हय, स्वार्थीपणांत न्हय, कुसक्यापणांत न्हय, पूण जेजूच्या मोगांत. जेजू, तुवें आमकां ह्या वेळार तुजी शिकवण दिल्याय, तुजीं उतरां आमकां दिल्याय, त्या प्रमाणे जियोंक आमकां आतां मदत कर. जशे भशेन भाग्यवन फ्रांसीस शेवेर ती आयकोन सगळोच तुजोच जालो आनी तूं ताचे सवें तेन्ना आनी आतां पर्यंत वावुरताय, ते भाशेन आमी तुजी पाटलादारां तुजे भाशेन उदीक आनी उदीक जावं.